आंदोलन करप हो सामान्य मनशाचो अधिकार देखून चांद्रा रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा विरोधात रस्त्यार देविल्ल्या आंदोलकांच्यो केशी फाटी घेवच्यो। रेल्वे मंत्रालयान हातूंत लक्ष घालचें, तशेंच ह्यो केशी फाटी घेवपाक आपुणूय यत्न करतलो, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलां। फाटल्या कांय दिसां सावन दक्षिण पश्चिम रेल्वे दोट्टीकरण विशय बरोच तापिल्लो। आंदोलकांनी हाचें काम सुद्दां आडायिल्लें। त्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात पश्चिम घाटांतल्यान वचपी रेल्वे दोट्टीकरणाक दिल्लो पर्यावरण दाखलो रद्द केलो। ह्या निर्णयाचें स्वागत करून दोट्टीकरणाक विरोध करपी आंदोलकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटी घेवपाची मागणी विरोधक आनी पर्यावरण मोगींनी केल्ली। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान तांच्या मागणेक तेंको दिला। तशेंच रेल्वे दोट्टीकरण समतोल दवरून प्रदूषण कमी जातलें हें चिंतून करता देखून लोकांनी हाका तेंको दिवचो, श्रीपाद नायकान मागलां। काही देशाची आर्थिक हे वाढवूंक जाय जाल्यार व्यापार वाढवूंक जाय। ह्या सगळ्यांचे बॅलन्स दवरून डबल ट्रॅक शेवटी एक ट्रॅक आसात त्या तातूंत डबल ट्रॅकाची सोय आसा, त्यामुळे हो डबल ट्रॅक जावप म्हणल्यार खबर आहा। आतां आमी पळयतात गोंयचे हायवे पयलीं 2 गाडी सुटनाशिल्ल्यो, आज जवळ जवळ 6 गाडी एक फावट वचूंक मेळटा। तेन्ना पेट्रोल सेवींग सगळें वेळ सेवींग सगळें जाता। होय फायदो आसा, खंय तरी 1% नुकसान जालें जाल्यार 10% फायदो आसा। ह्या देशाच्या बंदराचो विकास जातलो, गोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसा ताचो वेपार वाडटलो, हे सगळे तेजे बरोबर तेवूय गोश्टी आसात न्ही। हाचो बॅलन्स म्हणजे हेतू असो ना की खंय तरी ह्या तुज्यान खंय तरी पॉल्युशनाक दुसऱ्याक त्रास जातलो। बाकी कडेन सगळे कडेन डबल ट्रॅक जाता आनी ताचे कितले डेव्हलपमेंट जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। हाचो विचार पॉल्युशनाच्या बाबतींत विचार करून हाका लोकांनी मान्यता दिवची अशी सगळ्या कडेन मागता। रेल्वे मंत्रालय तेजे विचार करता। आमी हे सगळ्या हातूंत शेवटी कितें आसा, आंदोलनय हो सामान्य मनशाचो अधिकार आसा। ह्या हातूंतल्यान सरकार हे आमचे सरकार आसा आयकोपी सरकार आसा, त्या बद्दल कोणी चिंता करची न्ही। त्या संदर्भात दुसरे सरकार विचार करता। हेजे बद्दल तुमी उलयतले? डेफिनेटली हांव पर्सनली प्रयत्न करता। सगळे असतात न्ही, आतां पळयतात खंयचे सरकार येवं काही कालांतरान केशी फाटी घेतलेली उदाहरणां खूब आसात, त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करता। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।